माझो मेन एरिया वर्णापुरी जो गोवा एअरपोर्ट जो दाबोलीम एअरपोर्ट ताका लागीं आसा. सो लास्ट टायम सुद्दां आमच्या म्युन्सिपालिटीन कंप्लेन दिल्ली आनी आमचे ऑनरेबल MLA दारी सालकर ताका सुद्दां सांगलें की अशें माझ्या वॉर्डान बी मेजर प्रॉब्लम आसा, कित्याक तो एक नॅशनल हायवे आसा आनी थंय खुबशे एक्सिडेंट आनी खुबशे प्लेस जाल्ले आसा. सो तेन्नाच मागीर आमच्या MLAन आमचे चॅरपर्सन सांगून एक स्टेप घेतलो आनी आमी एक MOU सायन केली तेंच्या वांगडा, गोमंतक गौशाला तेंच्या वांगडा, की वास्कोन आमचे जितले मडमोग एरियन जितले आमचे गायो आहा ते सगळे शिफ्ट करचे, कित्याक हांगा खुबशे प्रॉब्लम जाता, एक्सिडेंट जाता. आनी तुमी लास्ट वीक तुमी पळया ऑलमोस्ट तुमी आमचे दाबोलीम एरियन ऑलमोस्ट 20 गायो कितें मेली, कित्याक तांकां सारकें जेवण मेळना. तुमी जशें सरान म्हणलां की तुमी प्लास्टीक खाता, पेपर खाता, कितें खाता आनी मागीर ते दुयेंस पडटानी सीक पडटानी मरता मागीर गायो. म्हणून तेमी बरें सेफ उरचे आनी हांगा मदमोग लोकांक कांय प्रॉब्लम जावपा नाका म्हणून आमच्या आमदारान खूब आमकां हेल्प केला आनी तेजे अंडर आमी इनिशिएटीव घेवन आमी CPक सांगून आमी जितले आतां गायो आहा जे आतां फर्स्ट फेज आमी काम स्टार्ट केला. ऑलमोस्ट आमी 20 गायो आतां शिफ्ट करता आनी जितले गायो आहा ते आमी शिफ्टिंग करून प्रोसेस करता. सगळ्यात पहिलं की गोरवां जी असतात जे आपले ओनर्स सोडिल्लीं असतात एक एकदां खुबशीं रस्त्यार आमकां दिसता आनी मागीर ट्राफीक तर जाम जाता, मागीर रातचे एक्सिडेंट जाता, बुरशेपणां दिसता आनी सगळ्या कडेन आमी पळयलां की खुबशे कॅज्युअलिटीज हांचे खातीर जाल्या. तातूंत भितर तांकांय दुखापत जाता आनी एक्सिडेंट जाता ताकाय दुखापत जाता. सो खंय तरी हे दोगूय जाणांचें एक बरें जावचें म्हणून आमी एक MOU सायन केल्लो. म्हणजे आज आमकां खबर आसा गोमंतक गौसेवक महासंघ म्हणजे सिकेरीची लक्ष्मीकांत तारी यांची ऑर्गनायझेशन, तांचे कडेन आज आमचो टायअप आसा म्युन्सिपालिटी कडेन आनी थ्रू म्युन्सिपालिटी जितली स्ट्रे कॅटल्स वास्को आसा तितल्यांकूय थंय शिफ्ट करून म्हणजे मया सिकेरी थंय शिफ्ट करून तांकां थंय वेवस्थीत पालन पोशण करपाचें थंय साधन सुविधा आसा. म्हणजे ग्रेजींग ग्रावंड आसा. तांकां हांगा पळोवपाक गेल्यार सिटीन खंय तांकां सारकें वेवस्थीत जेवण पसून मेळना आनी त्या खातीर खंय ती मेळटा ती प्लास्टीक खाता आनी कितें खाता, तातूंत भितर ती दुयेंस जाता, पोटमोटे जाता, मरतात. सो हें पळोवपाक जायनाशिल्लें. सो तांकां खंय तरी वेवस्थीत ग्रेजींग ग्रावंड मेळचो, वेवस्थीत तांकां जें तांचें खावपाक जाय तांकां तें थंय मेळचें आनी ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा थंय आसा. सो आज आमी इन द फर्स्ट फेज अरावंड 20 गायो तरी व्हरपाक आमचे प्लॅन आसा आनी अशें करून वास्को आशिल्ल्यो तितल्योय गायो ह्यो सगळ्यो थंय व्हरून शिफ्ट करून आमी थंय दवरतले. म्हणजे फक्त लोकां कडेन जे ओनर्स आसा तांचे कडेन रिक्वेस्ट आसा तांकां तुमचे व्हरचे परस तुमी सपोज जाता जाल्यार तुमी व्हरून घरा कडेन बांदच्यो आनी तांकां अश्यो रस्त्यार सोडच्यो न्ही. मुरगांव म्युन्सिपालिटीने MOU सायन केला गोमंतक गौशाला महासंघ कडेन. तो तारी म्हणटा ताका तो ओनर तारी तेणें आमचे कडेन MOU सायन करून आमी आज फर्स्ट टायम ही गोरवां व्हरता. कित्याक एक गाडीन ते चड व्हरपा ना, तेणें सांगलें 3-4 अशें करून आमी सगळे वास्कोन आहाय तितली एक 2-3 म्हयन्यान कवर करतले. ही गोरवां की रस्त्यार बसताय, ती मार्केटां येताय, ती गार्बेज खाताय, कितें करताय तेका गोरवांक आमी उखलून व्हरतले. कित्याक तेका आमी आतां MOU सायन केला. हो MOU कित्याक गोरवां ही रस्त्यार आमकां दिशी लोक येता कितें गोरवां रस्त्यार येयल्यो बी गोरवांक मारताय, तें कितें हट करताय, तेका लागून आमी ती गोरवां गोमंतक महासंघ थिंग व्हरतले.